속냐 서로 양가 밭강도냐 옴루 담쳐 지바쳐 예예 예수 함자 되어도 베기 야부이 도라 나로 유전 무척구나 나상고리 선이나가 아담의 빛 바닥에래 소리제나 해방나베 우베고루 보통대 이기두네 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं हे मिसाचें बलिदान देवाक आर्गां दिवन भेटयलां सिदेला दे आल्मेदा ताचे पासो देवाक दिन वाचतना मागुया आयच्या दिसा जल्माचे दीस संभ्रमता जेकब पेरेरा आनी अंतिना फेर्नांडीस बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या घरांत कोण सोयरो वो मानादीक मनीस येता म्हूण आमकां सांगलें वो कळ्ळें जाल्यार आमी रोखडेंच आमचें घर नितोळ करूंक लागता वस्तू सुवातेर दवरता आनी त्या मनशाक मेळूंक तयार जाता आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतारा थावन नवें सेवाधर्मीक वरोस सुरू कोत्ता आमचो सोमी आमचो दोनी आमगेर आनी आमच्या काळजांत येवंक सोदता ताच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्माचे परबेक आमी तयारी कोत्ताना चोत्राय धरून आनी प्रामाणीकपणान जिवन आमचे भितर आसलोलें वायट आनी खोटें तें उमटावन आमच्या सरवंडाराक आमच्या काळजांत येवकार दिवया हेंच करूंक ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत कृपा आनी बळ मागुया मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्तानाच्या काळांत आमी भितर सरल्या आनी जेजू सरवंडार आमकां सगल्यांक सूख शांती संतोश फावो करता ताणें हाडलेली ही खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक वावता आसतना पातोक जावन आसा आमकां एक आडखळ ताची खुशालकाय आमकां बगूंक मेवना कित्याक आमी पातकांत जियेता हे वेळार आमच्या पातकांचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया बोगसणें मागून म्हणया हांव पातकी सर उलयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाचितून तोंडान विचारून वायट आदानान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
रातुया. सोर पदवेदा देवा, तुवें बसायल्या सरवणाराक बऱ्या कोन्याच्यो दिवत्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोबी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायेलाच्या घोराण्यांक आनी जुदाच्या घोराण्यांक हांवें भास दिलोली ती फालचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समोयी दाविदाक एक पवित्र फुंटोसो हांव करतलों. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातोलें आनी जेरुजालेम भिरांते विणे जियेतोलें. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतली. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब गांवून येपुरी जातलो. सर्वेस्पराच्या घोरा स्वतासान वचुया. Sorvesporacia gloria, Santosan वचुया. अनेक पावटी गाऊया. Sorvesporacia gloria, Santosan वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. हीं उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. Sorvesporacia gloria, Santosan वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब. Sorvesporacia gloria, Santosan वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. Sorvesporacia gloria, Santosan वचुया. भाग्योत पावलून तेसोलनीकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग कोत्ता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्यान सुभावपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भोगतां बरोबर आमचो सोमू जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमचीं काळजां पवित्रायेन तीर करूं. शेकी भावा भयणांनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा ते एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनोती कोत्ता आनी प्रार्थून मागता तें हें. देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशीं तुमी जियेता खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात.
सुम्या जेजूचे सोतीन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणोत. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B10:5-27 दुसरो श्लोक. B10 पेज 27. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून आपल्या सिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर कुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुळां गाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतराळाच्यो शक्त्यो कलकलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयिल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदून बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वांटोवंक येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुताक मुखार खात्रीन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खंडी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज सावन आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरल्या आनी आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार, फर्स्ट संडे ऑफ एडवंट. आनी हो आदवेदनाचो काळ, हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमच्या दोळ्या मुखार कितें दवरता? दोन वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार सदां काळ हो क्रिस्त येण्याचो काळ, हो आदवेदनाचो काळ दवरता. पयली वस्त जावन आसा जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो, हीज फर्स्ट कमींग, ताचो उगडास कोत्ता. आनी ह्या पयल्या ताच्या येण्यान आमकां जें फावो जालां ह्या संवसारांत आनी आमच्या जिवितान जें फावो जालां आनी फावो जाता त्या खातीर देवाक दिनवासूंक, देवाच्या उपकारांत आमी रावूंक हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां उगडास कोत्ता. आनी दुसरे सुवातेर जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार जावंक, जो जेजूचो दुसरो येणो कोण परी जातलो ते आमी शुभ वर्तमानान आयकलां.
मळबांतल्या कुपा वेल्यान तो येतलो, सगल्या घोणघोंडान तो येतलो आनी ह्या ताच्या येण्याक आमी तयार जावंक जागृत रावूंक उस्कायता. आनी कोण परी आमी तयार जावचें, जागृत रावचें हें जेजू आमकां स्पश्टपणी सांगता. चोत्रायेन रावात, वॉच, पळय, सगळें पळोवन रावात आनी दुसरे सुवातेर मागणें करून रावात. आनी हें कित्याक आमकां सांगता? कित्याक आमी जेवणाक खाणाक लोबदना जावंक, आमी पिवणांत बेबदेकायेन आमी पडोना जावंक आनी जिविताचे दास्तीन आमी तातूंतच उरोना जावंक उस्कायता. कित्याक हातूंत तरी आमी रावलीं जाल्यार आमची काळजां चड जातलीं. तो दीस आमचेर अकस्मात येतलो आनी आमी तयार आसची ना, आमी चोत्रायेन रावची ना, न्हय मागण्यांत आमी आसची ना आनी ताच्या ह्या येण्यात आमी जागृत रावंक पावचे ना. जें कितें आमकां मेळूंक जाय ताच्या येण्या वरवीं तें आमकां चुकतलें. देखून जेजू आयज देवाच्या उतरांतल्यान आनी ह्या सेवा धर्मांतल्यान आमची तयारी जावंक, आमची जागृताय आसूंक आमकां हुस्कायता. मुखाच्यान एक वस्तुरेची गजाल ही जावन आसा. एक आवय आनी समाजान नांव आसलेली, बरी वावर कोत्ताली, इगोजेतूय बरो वावर कोत्ताली, दुसऱ्याच्या आदाराक पावताली, बरें जिवीत जियेताली, देवभिरांतीन आसलोली. आनी तिचो एकलोच पूत आसलोलो आनी हे पुतान येवजिल्लें आपूण पाद्री जावचो, यादनीक जावचो. आनी जेन्ना तेजो पूत हो यादनीक जाता, हो पाद्री जाता, हें ताका गमता, ही तिका गमता, तेन्ना सगळें ध्यान मन तिचें ह्या पुताचेर येता. सगळो हुस्को ह्या तेज्या पुताचेर आसता. ह्या पुताक कितें जाय, कितें गरजेचें तें सगळें ती फाव करता. एके भाशेन तिचे फाटीक आसता, ह्या पुताच्या फाटीक आसता. कांय ताका चुकूंक दिवना, वो कांय ह्या समाजान संवसारान आपल्याच्या खासगी जिवितांत ताणें वायट करचें न्हय, पूण बरो पाद्री जावचो, यादनीक जावचें हें तेजें ध्यान मन. आनी ताचें यादनिकी दीस, पाद्रीपणाचे दीस लागीं पावता तेन्ना ती जाय ती तयारी करता. कोणेंच करूंक ना तसली तयारी ती करता. कित्याक सगळें ध्यान मन तिचो हुस्को, म्हजो चेडो पाद्री जावचो, म्हजो भुरगो पाद्री जावचो. भुरग्याच्या मनांत कितें आसा तें केन्नाच विचारिना. ताची जिवीत तो कोण परी जिवंक सोदता तो तिका पडून वचूंक ना. फकत तिचें ध्यान मन म्हजो भुरगो पाद्री जावचो. असल्या हुस्क्यान वीथ दीस वरीज ती जियेता आनी तिजो हो भुरगो पाद्री जाता. पूण पाद्री जाता एकूच दिसाक, कित्याक तिका खुशाल करूंक. दुसऱ्या दिसाक आपल्याचें पाद्रीपण तो सोडटा. आनी हे गोतीन ती पावली तेन्ना, असलें तिच्या जिवितांत घडलें तेन्ना तिजी वरीज असले हुस्क्यो त्यो सगळेच चड वाडटा आनी सगळें दुखान ती भितर सोदता, डिप्रेशनान भितर सोदता. कोणाक मेळोना, कोणाक जाप करिना. जो तिच्या मुखामळाचेर हांसो आसलो, खुशालकाय आसली, ती सगळी बदलता. सगळें तिचें जिवीत सारकें काबार जाल्ल्या भशेन जाता. मुखाच्यान आमच्या जिवितांत घडये अशेंच जायते आमी संवसारांत मोजांनी वो संवसार चिंतनांनी आमी जियेता आनी आमकां हें पुरतें फावो जायना तेन्ना आमचें जिवीत जड जाता. काळोखान जियेता, डिप्रेशनान वेता, एकमुडीन रावता. क्रिस्तांवाच्या वरवीं आमचें सगळें अशें जायना जावं आमकां जेजू हुस्कायता. आनी पळयत पुस्तकांत शुभ वर्तमानांत 3 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेल्यो आसात. आमी जेवणाक खाणाक लोबदना जावंक. आमी जाणा जायतीं जेयलें म्हणटूच आंग जड जाता, पोट भरता, मागीर कांयच करूंक दिसना, सगळी आळसाय येताय, चिंतनाय सगळीं बोंड जातात, बगोर बगोर न्हिदोंक दिसता, वाज येता, सगळें
आमकां आमच्या मनांत कांयच करूंक येना, कित्याक पोट भरलोलें आसा, जड आसा, सुसेग जाता, सुसेगाद रावता, लेजिनस येता आनी हें आमचे भितर सोदता. दुसरें म्हणटा जेजू बेबदेकायेक लोभ दवरनाका. आमी बेबद्यांक पळयले आसतले, बेबदेकाय म्हणजे ड्रांकर्डनस, सोरो पियेल्यार वायट न्हू, पूण ड्रांकर्डनस बेबदेकायेन आसात. आनी जो कोण बेबदेकायेन जियेता ताची सेन्सीस मोरतात, डेड जातात. मागीर तो कितें चिंत्ता, कितें कोत्ता कांय खबर आसना. ताका ताचे लागीं चिंतूंक पासूंक जायना. ताका कितलोय मार घाल, कितलींय उतरां मोड, कितलेंय ताका सांग, कांय गमना. कित्याक बेबदेकायेचे दोशेर तो मनीस आसा. पूण उरफाटें पासून आमी पळयता हे बेबदेकायेन तोड मोड फोडटात, कितले जाणांक मारतात, कितें कितें म्हणटात, गाळ्यो मारतात, चोरतात, नागोयतात, कितें कितें तांच्या मनांत जें कितें आसता तें सेन्सान डेड जालें म्हणटून तें कोत्तात. कित्याक तें हें सगलें आपल्याच्या जिवितांत भोगतात. नोवाच्या काळांत अशें आसलें. नोवा तारवांत वसोसोर लोक दुसरो आसलेलो जेवण खातालो, पियेतालो, बेबदेकाय कोत्तालो, असल्या खाणा पियेणांत लोबदल्लो. तांकां खबर ना पावस आयलो, हुंवार आयले आनी हे बुट्टेन तीं सगलीं मरून गेलीं. नोवा आनी तो ताचे बरोबर तारवांत आसलीं तीं सालवार जालीं. आनी तिसरें थंयसर आमकां उगडास कोत्ता तें जावन आसा संवसाराची दास्ती. म्हणजे आमची चिंतनांनी बुटांव तेन्ना अशेंच आमी कोत्ता, वी आर ऑल्सो डेड. लायक आमची सेन्स आसा ती पासून मोडटात. कित्याक म्हजी चिंतनां वरीज हातून भितर सल्लेली आसा. जे भाशेन ही वस्तोरेची चिंतनां सांगलेली ते वस्तोरे तीच आसा चिंतनां. आनी ती चिंतनां पुर्ती जायना तेन्ना आमी काळोखांत रावता. जावं चिंतनां म्हज्या घरकाराची, भुरग्याची, वावराची, जेवणा खाणाची, वस्तूंची, घराची, सगळीं चिंतनां वरीज आसा. तेन्ना जें कितें आमकां मेळूंक जाय, जें कितें आमी एन्जॉय करूंक जाय, जें कितें आमी भोगूंक जाय तें पुटवना. वी आर नॉट एन्जॉयींग द प्रेझेंट. आनी फ्युचराक आमकां मेळूंक जाय, जे प्रेझेंटा वरवीं फ्युचराक मेवता तेंवूय आमकां भोगूंक आमी मेवचें ना. देखून जेजू आयज वाचपान आमकां उगडास कोत्ता की असल्या म्हज्या येण्यान जें तुमकां भोगूंक जाय वो मेळूंक जाय, तुमी तरी असल्या वस्तूंनी लोबदोनी रावल्लीं, जेवणाक खाणाक पिवणात, बेबदेकायेन आनी संवसाराची दास्तीन रावलीं जाल्यार हें जें म्हज्या येण्याक तुमकां मेळूंक जाय तें मेवचें ना. देखून पयल्या वाचपान उगडास कोत्ता सर्वेस्पर इस्रायलाचें तारण, जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल जेरुजालेम ती भिरांती मेणी जे तरी. कित्याक सगलीं देव तांकां फावो कोत्तलो, जी सुरक्षा आसा ती देव तांकां दितलो. म्हणटच कसलीच आमकां आमचे भितर चिंतनां आसूंक फावना. पूण एक आमची तयारी आसूं जाय. कोण परी जिवंक जाय तें दुसरें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. म्हणजे आमचे लागीं शिकात. बायगून पावलो म्हणटा आमचे लागीं शिकात, आमी तुमकां शिकयतले. आनी जेजूय आमकां उगडास कोत्ता ह्या क्रिस्त येण्याचे आमी तयारीन जागृतायेन रावतले. दोन वस्तू आमी करूंक जाय. पळोवंक जाय म्हणजे वॉच, सगळें पळय. एट प्रेझेंट आसा तुजें तूं जिये. जी खुशालकाय आसा तेजे हुस्के आनी दास्ती काडूं नाका. बाबाटी हुस्के आनी दास्ती काडटा. बाबाटी आसात आनी दास्ती काडच्यो न्हय. हें जेजूची आमकां शिकवण. आनी दुसरें जावन आसा मागणें करून जागृत राव. मागण्यांतल्यान आमी देवाक एकवटूंक जाय. मागण्यांतल्यान देवाक आमी भेटूंक जाय. ताचें मन आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक जाय. तेन्ना की हो क्रिस्त जो आमकां दुसऱ्या येण्याक फावो जातलो, मेवतलो आनी नातालाची परब आमी संभ्रमतली. जो हाडलेलो संतोश आनी खुशालकाय जो संवसाराक ताणें दिला आनी दीत आसा तो आमकां भोगूंक फावो जातलो. म्हणटच आमचें जिवीत हे भाशेन जागृतायेन जिवंक मागण्यांतल्यान आनी पळोवन सोत्रायेन रावूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ
मागून घेऊया. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पोदीदार बापा, स्वर्गार आनी पितमीचार असणारा, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्वताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो, आंकवा मरितायन चलमलो, कोस प्रकाल ताणें कोस असले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो ताका निखील पिलो, तो मल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या मिनतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदीदार देव बापाच्या उज्यान बसला, तुवें तां जिवेनाची मसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणे, कुडीचें जोडपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार मागून आमच्यो गोरजो ताचे फुड्यान दवरुया. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळात सुरवात दिताना पवित्र सभेच्या वडेलांनी जेजूच्या जल्माचे परबेची खबर सोजमुणी आपले पोरजेक दिवंक आनी आत्मीक वाटेन आकारणी करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. देवाचें राज वळखून घेतात आनी गोरिबांतल्या गोरिबांक देवाचो मोग आपणे केल्ल्या सेवे चाकरे वरवीं दाखयतात. तसले फुडारी निवडून येवंक बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. क्रिस्त येण्याचो काळ देवाच्या मोगाचो काळ. देव आपले पोरचेक मेळूंक येता. दर दिसा वेळा वेळार आनी आमचो वावर बरे भाशेन करूंक आनी आमच्या सोम्याची येण्याचे सदांच जागृतायेन तयार आसूंक आमकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. नातालांची परब आमचो समुदाय ओखूण करूंक, भावपणान वाडोवंक आनी एकामेका लागीं दुस्मानकायेच्यो वणटी मोडूंक आमकां एक सोयीक जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाबा, दोयार बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बाबा, आमच्यो गोरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. आमच्यो जणेक एकल्याच्यो कासक्यो गरजो आसात त्योय तुज्या आमी हातान घालता. आनी जेजून हाडलेली कुशालकाय आनी संतोश आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक तें पळोवंक आनी मागण्यांतल्यान आमी मेळूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता. तुज्या आमची मोना तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उदो आग्रास ताका सोरो सोमोर आमचे सुख सोर्बे डोळटा.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदारा देव बापा मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी भयमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची चडवण सोडूंक आमी पावशें कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्षें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोर ताया जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापळ घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्वींच्या सौ दळबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Bola tuja wojwowa, musorni tukazoj soj. Sorbe sporaci nami, jedna data soj, musorni tukazoj soj. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी इसवणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शुद्धले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमकान पाडे. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्यान समेजता तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुता दुवांची दया काकूट कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माई बागेवन झुजे तिच्या बुद्धीच्या सांगाती बागेवन 2 भुतां आनी सोड कांय तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देव आमकां मेळूंक येता. आपल्याची कुशालकाय तो वांटता. आमी ती अनुभवूंक ताका पळोवंक आनी मागण्यांतल्यान आमी ताका भेटूंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र चे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत घोटाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरबाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा सुशी सासनाच्या सासना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्टे घाल आनी तुजे कुशे परमण दिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सव्यास एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत खोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत खोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमचो सर्वंडार दोर मिसाचे बेटीन आपल्या मासा रोखणांतल्यान आमच्या काळजान येता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या काळ सुकरान म्हाका भलायकी मेळटली. खुमियांच्या वेळार आमी गायन गावया. D24 काडीस मोचे तूक ओंतरेकता 560. D24 पेज 60.
원옷 벗었다 내 예수 내 어면 모자 손이 제 원옷 벗었다 내 예수 내 어면 모자 솔기 옴루자 군라우다 내의 제수 어면 모자 솔기 옴루자 군라우다 내의 제수 어면 모자 उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदांच ओगतल्या देण्याक लोवदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. फाटल्या आयताराक आमचें कलेक्शन जालां 60,005,000 65,000. हे दुडू आमी फॅमिली एपोस्टोलेट ह्या वावराक वाटयल्यात. परबे सोम्यार वाड्याचें कंट्रिब्युशन जालां 4,13,000 4,13,000. आनी एक संगीताची साज कार्यावळ घडोवन हाडलेली ताचो आमकां फायदो जाला 3,95,300 रुपया 3,95,300 रुपीज. प्रशांत आनी क्लेवर ह्या तरणाट्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोव्हेंबराचे 29 सोमारा दीस तरणाट्यांक मुवी स्क्रिनींग जातलें सांजचे 6 वाजता. डिसेंबराचेर पयलीं सिनियर सिटीजन्स उळगो नव्याक वेतलीं. नांवां दिवचीं. नांवां दिता आसतना 200 रुपया फारीक करचे. 7:30 वाजता ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतली. डिसेंबराचे 3 शुक्रारा दीस बागेवन फ्रांसीस शावेराची परब आमचे इगोजीन मिसां 6:30 7:30 आनी इंग्लीश भाशेन 8:45 वाजता. सगल्यांनी मिसान वांटो घेवंक मागता. त्या दिसाक तो दीस जावन आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. नातालाच्या सोमयार क्रिसमस बाजार करूंक येवजिलां. ह्या वावराक सगल्यांचो तेंको जाय. हो बाजार लोवर ग्रावंड फ्लोर आमच्या न्यू रेजिडन्स आसा थंयसर जातलो. एक स्टॉल आनी टेबल घेवन आपआपल्यो वस्तू विकूंक जातात. एक स्टॉल वो टेबल 300 रुपया 3,000 तुमी फारीक करचे 3 दिसांक. केरान सान फ्रांसीस शावेराक कोपलान
9 आनी परब आसा. 9 सुरू जाता डिसेंबराची 9 तारखेर आनी परब जातली शेनवारा दीस डिसेंबराचेर 18 फुडल्या आयताराक दुसरें कलेक्शन जातलें कम्युनिटी सेंटराक पासत. तुमचो तेंको ह्या वाराक दिवचो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयल्या मिसार गाली बोंदे दोंदरे, दुसऱ्या मिसा नोमशेन आनी तिसऱ्या मीस सांचे सांतिस्मो वयताले. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उच्चनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. सान फ्रांसीस शावेरा वडा खुरा U 20 पान 240 U 20 पेज 240.